जेजू बाळका थंय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, फाटल्या 9 दिसांतावन विविध विशयांचेर आमी अवलोकन केलें आनी विविध संदेश आमच्या जिविताक घरा व्हरून आमी गेल्या. आनी नोवेनाचो आयचो निमाणो दीस आनी फाल्यां फेस्ताचो दीस आनी ह्या दिसा आमचे मुखार दवरचो संदेश आसा जेजून तुमची काळजां सर्वेस्पराक पुर्ती विश्वासी धरा. आनी हाका पूरक जावन आज आमी आमच्या लौकीक जिणे विशयांत द वर्ल्डली लायफ आनी आमच्या आध्यात्मिकता स्पिरिच्युअल लायफा विशयांत स्पिरिच्युअलिटी हाचे विशयांत आमी संबंध आसा करूंक ह्या दोनी संगती मदें आमी तुलन करून पळोवंक आज आमचे थोडे प्रयत्न करया. ताचे विशयाचेर नियाळ करूंक फुडें सरया. मोगाळ भाव भयणो, म्हणजे नियाळाक लक्ती जावन एक घडीत तुमचे मुखार दवरचें तर गुरुराजा कर्जगी एक कन्नडसो प्रख्यात बरयणार आनी करुनाडू बाबेळाके म्हणल्या एका अंकणांत तो एक लेखन बरयता, स्वंत नीज गणित तो बरयता आनी त्या गणिताचें नांव आसा स्वल्प मोसा, इल्लोसो मोसम. रामराय म्हणलो एका हळ्ळेचो एक प्रख्यात हायस्कुलाचो हेडमास्टर. तो एक नितीचो मनीस, शिस्तेचो मनीस आनी देवबिरांतीचो मनीस. सकट लोक ह्या हेडमास्टराक मानताले आनी हाका 2 जण चरके पुतूम. 2 जण बिझनेस ह्या वेवहार करूंक आराम करतात आनी तांकां आपलो बापूय मार्गदर्शन दिता आनी म्हणटा, पुतानो, बिझनेस करता आसतना सत्राय करा, नितीन चला, वायट करी नाकात, पयशाच्या आपलेसान बरो नाकात म्हणलो मार्गदर्शन आपल्या भुरग्यांक तो दिता. आनी ताणें बिझनेस आराम केलें. थोड्या वर्सां उपरांत आपल्या बापायक ह्या हेडमास्टराक आयको मेळटा, आपणाचे पूत अव्यवहार करनासात, पयशाच्या आपलेसान भरल्यात, मोस करनासात म्हूण बापायक बेजार जाता. आपणाचे पूत एका मास्टराचे पूत, टिचरीचे पूत नितीन चलना म्हणल्या खातीर. आनी एक दीस तो दोगांयकी एका फेस्ता दिसा आपणाच्या घरा जेवणाक तो आपयता. बरें जेवण तो तयार करता आनी तो जेवणाच्या आखरेक म्हणटा, पुतानो, आज हांवें एक स्पेशल आयटम केला. तें जावन आसा वॉर्न. रुचीक गोडान केल्लें, किशमिशो, येळो सकट घालन भोव रुचीक हांवें वॉर्न केलां. तुमी तें खायचें. पूण एक हाचें सांगाता, ह्या वॉर्नाक हांवें आमच्या आंगणांत पेट्यान केल्लें इल्लें मेळ्ळें हांवें तातूंत घालां. हें आयकत आसतना हे 2 पूत वंकारे काडटा. दादा, तूं कितें म्हणटाय? पेट्यान केल्लें तें मेळ्ळेंच न्हय गी, शेणच न्हय गी. थोड बापय ताका म्हणटा, तर पुतानो, इल्लो मोसू या व्हडलो मोसू मोसूच न्हय गी. कन्नडांत एक फामाद सांगणी आसा, मोगाळ भाव भयणो, अडके कद्दरू कळ्ळाने, आणे कद्दरू कळ्ळाने. म्हळ्यार आज मोगाळ भाव भयणो, आमचे मदें देवसार विचित्र तरान आमचेर तें काम करता. देवसाराची शिमटी आमकां विविध तरान मोसाक समटयता. आज आमकां तो सांगता की इल्लो मोस केल्यार कांय जायना. हांवें इल्ली पाडिश्ट केल्यार कांय जायना. हांवें इल्लें आज ड्रग्स या स्मोक केल्यार कांय जायना. हांव इल्लें आज मोबायलांत पाड पिंतूर पळयता, कांय जायना. म्हज्या जिवितांत हांव सडीत मोबायलाक लब जालां, कांय जायना. आज हांव अनैतीक संबंधांत जियेता, कांय जायना. म्हजी आत्मीक जिणी पाड जाल्या, कांय जायना. आयताराचे मिसाक हांव वचना, कांय जायना. मागणें करूंक आळसाय भोगता, कांय जायना. म्हणल्या रितीन आज आमचें आत्मीकपण आमी खंय गी होगडावन आसा म्हूण आज अवलोकन करया.
आज आमची लौकीक जिणी आमी वारोवन पळयत आसतना आमच्या लौकीक जिणयेंत आमची ते गरिस्तकाय वाडल्या मोगाचें न्हू भोव बरें आमची आर्थीक परिस्थिती बरी जाल्या धन दिरवें आस्त बदीक बरें काम बरें बिझनेस सक्कड आसा पूण आज वटे जे सवाल म्हजी आध्यात्मीक या म्हजी मागण्याची जिणी म्हजी स्पिरिच्युअलिटी खंय आसा म्हूण आज आमी आमची सर्व संवसारी लौकिकता जोडून घेवन जर म्हजी आध्यात्मिकता हांव होकडावन घेता तर हांव जिणयेंत झिरो जाता जिणयेंत सलवणी हांव अणभव करता देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता हांवें तुमकां विसून काडल्यांत तुमी फळ दिवचे उरचें तसलें फळ दिवचें म्हणजे जो आमकां सांगता देखून आमी फळ काडचे तर आमची केवळ लौकीक जिणी व्हरून गेल्या पावना बगार आध्यात्मीक जिणी सांगता व्हरून वचूंक आसा देवाक आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो दिवंक आसा देखून सम्यान म्हणली उतरां आसात तुमी अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा संवसाराक व्हरता तो वाटो ह्या दरवटो रुंद आनी तातूंत जायतीं जाणां वचूंक प्रयत्न करतात पूण सर्गाचो वाट तो नितीचो तो मोगाचो तो मागण्याचो ती वाट अशीर म्हळ्यार ती वाट कश्टांची आनी आज आमकांच विचारया असली अशीर वाट धरूंक हांव तयार आसांगी कश्टांची वाट नितीची वाट मागण्याची वाट पेल्याक उमो करची वाट पेल्याक समजून घेवची वाट हांव धरतांगी आनी सोम्यसरशी वचूंक हांव तयार आसांगी आमच्या घरांनी करंट आसा मोगाचें न्हू करंट मेन लायन तावन डिस्ट्रिब्युशन डीबीक येता आनी थंयसर एक फ्यूज आसा सर सक्ट्यांच्या घरांत करंट आसून म्हज्या घरा करंट ना तर आमी कळाचे की तो फ्यूज गेला म्हूण आनी तो फ्यूज पेटलेलो फ्यूज सारको केल्यार मात्र आमच्याय घरा करंट येता तेंचं निदर्शन घेवन आज 3 सवालां आज आमकांच आमी विचारुया पयलें सवाल म्हज्या आनी देवा मदल्या संबंधाचो तो फ्यूज हुलपोवन गेला गी आनी तो संबंध हांवें तुटोवन घेतला गी दुसरें सवाल संवसारी संगतींनी हांव बुडोवन म्हजो जिणयेंत ओवरलोड जावन हांव देवा तावन पयस केलां गे म्हणलें सवाल आनी तिसरें सवाल आध्यात्मीक काळोख म्हज्या जिणयेंत आसा म्हणले विशीं हांव जाणा जातांगी म्हजी आध्यात्मीक जिणी सारकी ना म्हणले विशीं हांव जाणा जावंक प्रयत्न करतांगी आनी हाका पूरक जावन आज आमी देवाचें उतर आमी आयकलें जेजू खरी दाखवाल जो हांवचो वांचेल 15वो अध्याय ओळ 1 तावन 10 म्हणसर आमी आज वाचलें आनी थंयसर जेजू म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल आनी तुमी जावन आसात म्हजें फांटें जो कोण म्हजे ते रावता आनी हांव ताचे ते रावता आनी तो यथेश्ट फळ दिता म्हळ्यार आमी केन्ना सोम्यतेन चिटकोवन रावता सोम्याच्या सांगातपणान जियेता सोमी आमकां यथेश्ट फळ काडचो अणभव आमकां फावो करता आनी मुखलें एक वाक्य आसा तें भोव प्रमुख जेजू म्हणटा म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात सोम्या विणे आमी कांयच करूंक शकना हे देवाचे उतराचेर नियाळ करता आसतना 2 संगत्यो ह्या देवाच्या उतराचेर तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां पयल्यान हे देवाचें उतर एक बरवूस असो संदेश अ मेसेज ऑफ होप देवा विणे आमी कांयच करूंक शकना मुखार भाव भयण न्हू आज आमकां आमी सवाल विचारुया आमची पातयेनी कोणाचेर आमचो विश्वास कोणाचेर आमची पातयेनी आमचो विश्वास निरंतर आमी देवा बापाचेर दवरूंक जेजू क्रिस्त आमकां आपयता जिणयेंत कितेंय सांडल्यार मोगाळ भाव भयण न्हू जिणयेंत सलवणी अणभव करता जिणयेंत देदस्पोर जाता पूण आमचो विश्वास निरंतर देवाचेर दवरचो व्यक्ती आमी जावंक जाय न्हय बगार हांव जिणयेंत सलवणी अणभव करता आसतना हांव पितिसपण आदारता ह्या जिणयेंत सलवणी अणभव करता आसतना ह्या इतर देवळांक हांव भेट करता आनी थंयसर म्हज्या समस्यांक परिहार सोदता
आणि देवाचेर अविश्वासपण आमी दाखयता देखून देवाचे निरंतर विश्वास दवरूंक आपयता देखूनच सांत पाऊल आपल्या पत्रान म्हणटा फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 13वी वळ अशें सांगता म्हाका बोळ दितल्या देवा संगी हांव सर्व संगती करूंक साध्य म्हणटा तो हांवें म्हणूंक जाय म्हजें बोळ ते देवा तावन येता आनी त्या देवाच्या बळान जिणेचे कशे कितले कश्ट संकश्ट हांव फूड करूंक शकता कित्याक तें बोळ म्हाका देव दिता कीर्तन 145 वळ 18 अशें सांगता आपणाक उलो मारतेल्यांक सर्वीस डान्स लागीं आसा वय मोगाचेनो हो जावन आसा आमचो बरवसो निरंतर देव आमच्या लागीं आसा म्हणलो बरवसो आमी दवरूंक जाय दुसरो संदेश ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळचो एक जाणवायचो संदेश आ मेसेज ऑफ वॉर्निंग म्हजे विनय तुमी कांयच करूंक शकनात मोगाचेनो जेजू आमकां जागयता जर हांव चिंता हांव मजेस्तकी जियोंक शकता ह्या संवसारांत म्हाका कोणाची गरज ना म्हूण आमी चिंता तर देव आज आमकां वॉर्निंग दिता ह्या जागयता देवा विनय आमी कितेंच करूंक शकना आमी उडास काडया वेचीक पुताची वपार वेचीक पुताच्या वपारेंत तो पूत चिंता हांव आतां बापाय बरी हांव चलोवंक शकतलो हांव बापाय बरी जियोंक शकतलो आनी म्हाका म्हज्या बापायची गरज ना म्हूण तो चिंता आनी तो म्हणटा बापा म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी आनी तो भूत येता पूण बापाय विने ताचें जिणे रितेन जाता आनी जिणेन तो चलवता तो होगडायता पूण निमाणें तो म्हणटा हांव उठतलो म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो बाबा तुजे आनी देवा विरोध हांवें पाप आदारलें मोगाळ भाव भयण आस हांवें म्हणूंक जाय जर जिणयेंत हांव देवा तावन पयस आसा जिणयेंत देवा तावन हांवें फळ घेतल्या देवा ते अविश्वासान हांवें दाखयलां तर हांवें म्हणूंक जाय देवा तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें मोगाचेनो देव आमचे तावन कितें आशेता 3 संगत्यो जेजू आमचे तावन आशेता एक हर एका वेळार आमी देवाचेर अवलंबीत जाल्ली जिणी जियोंक टू बी डिपेंडंट ऑन गॉड ऑलवेज आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता सडी तुमकां दिलां सडी तुमचे तावन विसारतले म्हळ्यार आमी निरंतर देवाचेर अवलंबीत जिणी जियोंक हांव जिणयेंत जेजूचेर फातयल्लो व्यक्ती हांव जाता कितें कस म्हज्या जिणेंतांत येवं दी पूण देव म्हाका सर्वस्व दुसरे संग जेजू आमचे तो आशेता आमची तालेंतां आमची देणी आमकां देव दिता आसतना आमी चिंता आमी जिणयेंत यशस्वी जाल्या म्हूण ना मोगाचेनो केन्ना देव आमचे संगी आसा तेन्ना मात्र आमी यशस्वी जाता सक्कड संवसार आमी जोडनो जर आमचो आत्मो आमी होगडायलो तर आमी कितें फायदो आज मोगाचेनो कोरोना उपरांत आमी वॅक्सीन घेतल्या उपरांत थंय हांगासर जावची हार्ट एटॅक आमी पळोवन आसा ल्हान भुरग्यांक सयत आज हार्ट एटॅक जातात आनी कितें देव आमकां जागयता ह्या पिडे वरवीं देव जागयना बागार आमचें मरण केदळा आमकां येता म्हणलें कळीत ना जर हांव चिंता म्हणजे थंय रेस्त काय आसा म्हजे थंय सर्व देणी आसात हांव एक प्रसिद्ध व्यक्ती प्रमुख व्यक्ती म्हूण म्हजेतल्याक हांव जियेता देवाची विसर पडटा तर देव आमकां मोरच्या वेळार भेटता गे म्हणलें सवाल आमी विचारूंक जाय तिसऱ्यान मोगाचेनो सक्कड बरें जाता आसतना आमच्या जिवितांत देव आशिर्वाद घालता आसतना साबारपोटी आमी देवाक वळखना देवाक विसरता हर एका वेळार देवाचेर विश्वास दवरची व्यक्ती जावंक आमी फुडें सरया आमी देवा सोवें रावची व्यक्ती जावया देवा तावन फळाफळ व्यक्त करची व्यक्ती जावची नाका देखून आज आमचे आध्यात्मीक जिणेचेर नदर घाल्या पयल्यान म्हजे आध्यात्मीक जिणी स्पिरिच्युअलिटी म्हजे मागणें जिवीत कशें आसा सकाळीं सांजेची मागणी
हांव कितल्या प्रामुखपणी म्हणजे म्हणटा आयताराचे हांवें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसा साध्य तर हर एका दिसा म्हणलें बरें मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांवें आसा कितल्या मापान म्हजे आत्मी जिणेंत लागू जावचें मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांव फुडें सरतां देव आमच्या लागीं देवाच्या उतरां मरीफात हर एका घडये म्हणलें उलयत आसतना हें देवाचें उतर कितल्या मापान हांव वाचतां नियाळटां आनी निमाणें मोगाचें न्हू पर्सनल प्रेयर वैयक्तीक मागणें म्हणल्यार हांवें देवा सोबें संबंद आसा करचो आज म्हजो आनी देवाचो संबंद कसो आसा हांव देवा कडेन एका इश्टा बरें उलोवंक शकता गी तशें जाल्यार संबंदांत हांव रिकोण आसा गी या देव म्हाका आणखी पयसुलो एकलो रियालिटी म्हणल्यार बरें म्हाका भोगता देखून म्हज्या आत्मीक परिपूर्ण करूंक आमी प्रयत्न करया कुर्साचो सांजुवाव अशें म्हणटा हो कितलो संतोश भरीत आत्मो देवाचेर बरवसून आसचो हा कितलो संतोश भरीत आत्मो देवाचेर परिपूर्ण विश्वास दवरून आसचो तर मोगाचेनो आज आमी निरंतर देवाचेर विश्वास दवरची व्यक्ती जावया देवाचेर परिपूर्ण फातीर दवरची व्यक्ती जावया आनी आमची स्पिरिच्युअलिटी आमची आध्यात्मिकता आमचे मागण्याचें जिवीत बरें करूं आनी देवा सोबें सदांच एका बऱ्या संबंधान जियोवचे व्यक्ती जावं फुडें सरया तसो जेजू बाळगो आमकां हर एक लागीं ताच्या बेसावांनी बरोवन दी आमेन.